नमस्कार. ऑक्टोबर 2 आमगेले महात्मा गांधी आणि लाल बहादूर शास्त्री हे दोन्ही लोकांचे जन्मदिवस. दोन्ही लोकांबद्दल आमक मनात मस्त एक आदर असा. त्यांनी देशभक्त म्हणून हांव तांगे बद्दल 4 पंक्ती बरयल्याची त्यो आज हांगा सांगता. लाल बहादूर शास्त्रीजी. तेजस्वी देशभक्त मनांतू सदा किसानाले विचार. तेजस्वी देशभक्त मनांतू सदा किसानाले विचार. मूर्तिसान कीर्तिमान म्हणून विश्वांतो अमर. मूर्तिसान आणि कीर्तिमान म्हणून विश्वांतो अमर. त्यांनी केलेले कार्य लष्करी सामर्थ्याक गती. त्यांनी केलेले कार्यानं लष्करी सामर्थ्याक गती. प्रयत्न तंगेले भारत देशांतू जाव का हरित क्रांती. प्रयत्न तंगेले भारत देशांतू जाव का हरित क्रांती. मरणो उपरांत मेळ्ळे तांका भारत रत्न. मरणो उपरांत मेळ्ळे तांका भारत रत्न. याद कर कामी तंगेले साधा जीवन. याद कर कामी तंगेले साधा जीवन. हे महान देशभक्तालो जाल्लो अंत ताश्कंदांतो. हे महान देशभक्तालो जाल्लो अंत ताश्कंदांतो. जाल्यारी आसाची तांणी आत्तवरेक मना मनांतो. जाल्यारी आसाची तांणी आत्तवरेक मना मनांतो. बहुमोल मंत्र दिला तांणी. बहुमोल मंत्र दिला तांणी. जय जवान जय किसान. जय जवान जय किसान. लाल बहादूर शास्त्रींक शतशत नमन. शतशत नमन. तशीच महात्मा गांधी हांगेल हांवें ही पयले बरयल्ली कविता. म्हाका दिसता सुमार लोकांनी पयले एक पण बी आयकल उरतली. आता ऑक्टोबर 2 म्हणून आनीक पंत याद करली तसं. महात्मा. बापूजी तू कितलो रे महान. बापूजी तू कितलो रे महान. आजी ऑक्टोबर 2 याद करता तुका मन. आजी ऑक्टोबर 2 याद करता तुका मन. रघुपती राघव तुगेले प्रीती भजन. रघुपती राघव तुगेले प्रीती भजन. म्हणता ती तुका फादर ऑफ नेशन. म्हणता ती तुका फादर ऑफ नेशन. बापूजी तू कितलो रे महान. प्रफुल्लित जाता मन सर्वतोपरी. महात्मा शब्द पडता कानावैरी. प्रफुल्लित जाता मन सर्वतोपरी. महात्मा शब्द पडता कानावैरी. तुगेली शिकवण मनात बसली. सत्य उलयल्यारी ना चिंता कसली. तुगेली शिकवण मनांत बसली. सत्य उलयल्यारी ना चिंता कसली. तुगेल चरख्याक पळयले साबरमती आश्रमांत. तुगेल चरख्याक पळयले साबरमती आश्रमांत. ताचे स्पर्शान मन थुई थुई नाचले आनंदांत. ताचे स्पर्शान मन थुई थुई नाचले आनंदांत. कोणी घाल्ल्यारी गांधी टोपी आणि खादी. कोणी घाल्ल्यारी गांधी टोपी आणि खादी. तो कोणी उरो तांतू मन तुका शोधी. तो कोणी उरो तांतू मन तुका शोधी. घाल्ली गुळी तुका तो नथुराम. घाल्ली गुळी तुका तो नथुराम. शांत रूपान सोडताना प्राण म्हणले हे राम. शांत रूपान सोडताना प्राण म्हणले तुवे हे राम. बापूजी तू कितलो रे महान. आजी ऑक्टोबर 2 याद करता तुका मन. याद करता तुका मन. धन्यवाद.